विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। बुधवारा मंत्री मिलिंद नाईक आनी बालन हांच्या मदीं देवाच्या झाडा वेल्यान वाद जाल्लो। बुधवारा रातीक मंत्री मिलिंदाच्या समर्थकांनी पुलीस स्थानकार मोर्चा व्हेलो। बालना आड कागाळ केल्ली। ब्रेस्तारा बालनान मंत्री मिलिंदा आड काउंटर कागाळ केल्या। तशेंच मंत्री मिलिंदाचें सरकारान मंत्रीपद काडचें म्हूण बालनाच्या समर्थकांनी मागणी केल्या। RDX गोवा खातीर मुरगांवच्यान प्रसाद नाईक। अख्ख्या गोंयांत शांत आहा। फक्त किल्लेस जो चल्ला न्हू मुरमुगांवान चल्ला। खंयचे नाफ्ताचे प्रॉब्लेम, खंयचे रोड वायडनिंगाचे, लोकांची घरां मोडपाचे प्रॉब्लेम। अरे आमी अक्षरशः विटल्या सारखे। हांव म्हणटा कितें सांग, आमी झाडां कापूंक जर थंय दिना तुमकां न्हू, मिलिंद नायक एक मिनिस्टर, तेका थंय येवन थंय फडफडपाची गरज ना। तुझे डिपार्टमेंटाचे मनीस आहा मरे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आहा, बाकीची कोण कोण आहा, पुलीस आहा, तुका रे कित्याक कसली गरज? आख्खे हांव त्या आमदारांकूय आनी त्या प्रमोद सावंताकूय सांगता बरे, तुज्या पांया पडटा काड हेची मिनिस्ट्री। अक्षरशः विटले आमी सारखे। आता परिस्थिती अशी, आमी म्हाका दिसता ग्रुप सुसायड करपाचे आहा मुरमुगाचे लोक, अक्षरशः विटले। आमची कसलीच जी कागाळ आहा न्हू, आमी जे तुमचे कडेन डिमांड करता ती तुमी आयकोन घेयना। बीजेपी सरकार हे सरकार चलोवपाक सक्षम ना। प्रमोद सावंताक सांगूंक शकता बाबा पांया पडटा, चड जालें आमकां, कितें रे नाग रगडून पांया पडटा हेची मिनिस्ट्री काड, जाल्यारूच मुरमुगाक शांती मेळटली। हांव कट कोण करता? हांव थंय गेलो आनी थंय विचारले, जे ऑथॉरिटी आसली जे कट करताले तांकां विचारले, बाबा तुमचे कडेन परमिशन आहा का? त्या एटीकसून हांवें मिलिंद नायकाक पळोवंक सुद्दां ना। तो म्हाका सांगता तूं कोण विचारपी का? हांवें मिलिंदाक सांगलें, बाबा हांव ह्या कंट्रीचो सिटीजन, म्हाका टोटल अधिकार आहा विचारपाक, बाबा तूं हें झाड कित्याक कट करता? आनी समज तूं कट करता बऱ्या खातीर, डेव्हलपमेंटा खातीर, जाल्यार म्हाका मातशें परमिशन दाखय। तो म्हाका परमिशन दाखयना आलो आनी तो व्हडले कितें कितें उलोवंक लागले। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितें म्हणटा, खंयचेय जेन्ना झाड करता, आनी सुप्रीम कोर्टाचे सुद्दां वर्डिक्ट आहा, हालीं जजमेंट आहा की सुप्रीम कोर्टाच्या जजान कितें वर्डिक्ट पास केला, जजमेंट पास केला की थ्रू आउट द इंडिया खंय कोणूय झाड कट करता जाल्यार तूं आडोवंक शकता, तेजें परमिशन विचारूंक शकता। जेन्ना परमिशन तेजे कडेन ना मागीर तूं सोडूंक शकता। हेणी आतां ते पिंपळाचें झाड कट केला। पिंपळाचें झाड म्हटल्यार काय खबर ना, पिंपळाचें झाड अशें आहा की हे 24 hours ऑक्सिजन दिता आनी ताका सेपरेट कितें प्रेस बरयल्ले आहा सगळे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या बुकांत की बाबा हे पिंपळाचें झाड कट करप ना। आनी हे सुद्दां झाड कट करता किंवा ट्रीम करता तेच्या कडल्यान परमिशन हाडपाक जाय। बालन सूरज चोडणकर जेन्ना ताका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें कितें थंयसरलें एक झाड आसा, पिंपळाचें झाड, आनी ते झाडा बद्दल सड्या वयल्या सगळ्या लोकांक एक सेंटिमेंट आसा, कित्याक ते एक रिलिजियस झाड आसा आनी कितलीशीं वर्सां जालीं ते झाड थंय उबें आसा। आनी जेन्ना ताका कळ्ळें की बाबा हे एक रिलिजियस झाड जें आसा, जे आमचे हिंदू लोक कितलेशे ते वर्शीप करता आनी थंयसर ते मारपाक येयला म्हणून ते कट करपाक लागून येयला। जेन्ना बालन थंयसर पावलो आनी बालनान थंयसर जेन्ना तो आमदार थंय आसलेलो मिलिंद नायक, ताका क्वेश्चन केलें, बाबा हे झाड कापपाक तुजे कडेन परमिशन आसा काय म्हणून। सो एज अ सिटीजन सगळ्यांक रायट आसा, तो कोणीय आसूं, मिलिंद नायक तो मिनिस्टर आसूं, बट इज अ पब्लीक सर्वंट। आयज तो पब्लीक सर्वंट आसा। आयज तेणेन तेजो आन्सर दिवंक जाय आसलो, बाबा तुजे कडेन परमिशन आसा काय ना। वयल्यान तो ताका विचारता, बाबा तूं कोण विचारपी आपल्याक? ही लँग्वेज एक पब्लीक सर्वंटाची आसूंक जायना। एक पब्लीक सर्वंटाची जी लँग्वेज आसा तेणेन ताका प्रोड्यूस करूंक जाय आसलें, कित्याक तेजे कडेन जे परमिशन नासलें, टोटली इलिगली तो कट करतालो। आनी तेजे उपरांत तो इन्सिडंट जाल्या उपरांत बालनाचेर फॉल्स कंप्लेंट घातला, कितें बालनान आपल्याक गाळी घातली, आपल्याक दुखयलो, आपल्याक जमनीर उडयलो म्हणून। सो आयज आमी सगळे जाण हांगा जमिल्ले, आयज आमी पुलीस स्टेशनार येयलेले आसा आनी आमी काउंटर कंप्लेंट फायल केलेली आसा मिलिंदाचेर आनी तेच्या वांगड्यांचेर फायल केलेली आसा। कित्याक मिलिंदान जेन्ना बालनान विचारलें जाल्यार बालनान तेणें क्वेश्चन केलें की तूं कोण विचारपी आपल्याक, आपूण तुका दाखयना, हांगा वचून वच म्हणपाक लागलो। सो अशें बालनाचेर तेणेन केलेलें आसा, स्वताक बालनान तेन्ना दुखयलेलो आसा आनी वयल्यान तेणें फॉल्स कंप्लेंट घातलेली आसा। आयज एक रिस्पॉन्सिबल आमदार, तुका खबर आसूंक जाय कायद्या प्रमाणे एक खंयचो झाड कट करता जाल्यार ताका परमिशन लागता। फक्त झाड तो काल मिलिंदान स्टेटमेंट दिलो आसा की जेन्ना झाड मुळांसून कट करता तेन्नाच परमिशन लागता म्हणून, ताका कांय खबर ना लिगली कितें आसा तें।